यो काळ हा समृता खणगावकर. सुरत पळाचे हेडलाईन्स. बांबोळे कुरका वाठारातले मानशेची स्लूज गेट उगडीच. शेतकारांचेर आयल्या हावळ. मामलेदाराक कागाळी करूनय खंय चल्ल्या आडनदर. काणकोणा अपघातांचे सत्र चालूच. काणकोण मडगांव रस्त्यार कदंबान दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चलोवप्याक आयले मरण. बायल जाली जखमी. जीएफएच्या पहिल्या विभागाच्या लीग मॅचीत गोवा पुलिसांनी युथ क्लब ऑफ मनोराक 2-1 गोल फरकांनी हारोवन मेळयले जैत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयकारांची वळख म्हळ्यार शेती. शेती करून लोक पोटां भरतात. सरकारूय किसान शक्तीक उर्बा दिता. पूण बांबोळे कुरका वाठारांत वेगळीच गजाल दिश्टी पडटा. कुरका वाठारांतले मानशेची स्लूज गेट उगडीच दवरिल्ल्यान लोकांची शेतां बुडटात. मामलेदाराक कागाळ करूनय ताची आडनदर चल्ल्या. पळयात विन्संट रोझारियोचो रिपोर्ट. हे आतां आमी आहा पळय ते कुडका मानशेर आनी हे कुडकान एकूच माणूस आहा तुमकां सांगला ते बरोबर. आनी एक माणसाची पळय हालत इतली पिड्ड्यार करून उडयल्या. हिंगा माणूस कोण पावणे काडटा पळय तेणें. आतां हेजेर कोणाचो आशिर्वाद आहा कोणाचें बेसांव आहा तें आमकां खबर ना. पूण हिंगा कळटा कशीं शेतां हिंगा पाड घालता पळय ते. आनी हिंगचे शेतकार आनी हांवूय एक हिंगचो लोकल शेतकार हेजो हें. सो हिंगा शेतकार सदांच हें जाता स्वप्न येता आमकां ह्या वर्सा शेत रोवपाक मेळत फुडल्या वर्सा. पूण हिंगा हो मानशेकार आहा तो हिंगा शेतां पळय अशी माणूस ओपन सांडून बुडोवन घालता. आनी हेका हिंचातलो कोणूच ना. आनी हिंगा आतां अशें आयकोंक येयलां हिंगा मानशेची पळय हेड ऑफ कमिटी आहा तेण लागून मामलेदाराक कंप्लेन केले. तो अशें कोत्ता म्हणून हिंगा हें गेट ओपन सांडटा. तेजी मानशेचीं दारां ओपन सांडटा. पूण आजून पासून तेजेर कोणेच एक्शन घेवंक ना. आनी हे आतां एक्शन कित्याक घेयना. आनी एके सायडीक आमचो सरकार सांगता शेतां रोया, एग्रीकल्चर इम्प्रूव करा, एग्रीकल्चर प्रमोट करा. आनी वचले म्हाका दिसता मानशेकार तर गोंयांत एक 10 जाण मेवत ही अशीं शेतां हिंगची वयर सरतलीं. हिंगा आतां आमकां अशेंय कळोवन येयलां मामलेदारान तालाट्या कडेन रिपोर्ट मागलो आनी हिंगा तालाटी रिपोर्ट नील म्हणून दिता. म्हणजे हिंगा हें अशें कशें कोण बुडयना जायना हिंगा अशें म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन कमिटी कडच्यान मेवलां. तालाटी रिपोर्ट नील म्हणून दिता म्हणून. आनी ही तुमी पळयात आतां हिंगा कितलीं शेतां आहा. आनी ही पळय हिंगा अशींच ही बुडयता ती कशीं ती पळय. उदक आतां खंय सोडया खंय पावलां तें पळयात तुमी. सो ही तुमी आतां पळयात हिंगा ही इतलीं शेतां ही आख्खी आतां ते मानशे कडेन सोडया ही आख्खी ओवर 200 शेतां हिंगा. ही आख्खी आतां सगळीं शेतां पाड घालून दवरलेली आहा. ही आतां मानशेकारांनी ते माणूस कोण पळय ऑप्शनां काडटा पळय तेणी ही आतां हिंगा अशींच हें करून दवरलेली आहा. ही बुडोवन दवरलेली आहा. आनी आतां व्हडल्यान ते अशें बुडटा जाय ती शेतां कोण रोयना. हे पळय उदक भायर वचना जावपाक हिंगा कशें फोये लावन दवरलां तें पळय. सो आतां लो टायट जाली म्हणटच हिंगा आनी उदक आनी भायर वचपाचें न्हय. पळय सामकें ते भाशेन दोरयेक बांदून दवरलेलें आहा. ही फकत मातशी सुकी उरली. आतां हिंगा लागून पळय तेणें पळय उदक पावलां हें आयज. आनी हो आतां बांद म्हणटा पळय तो नाल्लांचो हो बांद क्रॉस करून पळय हे सायडीक लागून उदक पावलां आनी हे सगळीं
गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. काणकोणा अपघाताच्या प्रमाणात वाढ जायत आसा. दिसपट्टे अपघात आसताच काणकोण मडगांव रस्त्यार कदंबा आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जाल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक मरण आयले जाल्यार ताची घरकान्न जखमी जाल्या. मडगांव ते काणकोणचे रस्ते अशीर आशिल्ल्यान हे अपघात घडटात अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता तेद्या वेळाचेर जो आमकां करमल घाट मेळटा ह्या घाटाचेर सातत्यान अपघात जायत रावताले आनी प्रामुख्यान जे एक मेजर वल्त आशिल्लें थंय तर जाताले देखून ह्या घाटाचें वल्त जें आसा तें जाग्यार घालचें अशें लोकांनी डिमांड केल्लो. कांय प्रमाणात सरकारान बोवाळ मारतूच थंय लक्ष घातलें आनी तें वल्त जाग्यार घातलें. पूण आतां बाकीच्या कडेन जे आतां अरुंद रस्तो आसा त्या अरुंद रस्त्याचेर वारंवार अपघात जावपाची घटना आतां सातत्यान चालूच आसा. आयज खास करून सकाळच्या म्हायत्यांनी एक कपल्स काणकोण साकून मडगांवच्या दिशेन वयताले आनी मडगांवसान एक कदंबा येताले आनी तेद्या वेळाचेर कदंबा आनी त्या दोनी टू व्हिलर ह्या गाडयेचो अपघात जाल्या उपरांत जे कपल आशिल्ले ताची फाटली बायल आशिल्ली ती उस्तून सायडीन पडली जाल्यार जो गाडी चलोवपी रत्नाकर वेळी भुपर गांवडोंगरी हांगासर आशिल्लो तो गंभीर जखमी जालो. ताच्या उपरांत ताका 108तल्यान मडगांव हांगासरल्या हॉस्पिटलांत पावयलो. ताच्या उपरांत थंयसर कांय प्रमाणात खंय अर्दे वर ते पावणे एक वर ट्रिटमेंट करपा खातीर डिले जाला आनी ताका लागून खंय ताका मरण आयलें अशी आमकां माहिती मेळ्ळ्या. काणकोणच्या रस्त्यार दिसपट्टे येरादारी गळटा. हे रस्ते अशीर आशिल्ल्यान दिसपट्टे अपघात जायत आसा. सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय काडचो आनी येरादारी करप्यांक थाकाय दिवची थळाव्यांचे गाराणे. आमकां म्हायती लोकां कडेन मेळ्ळे प्रमाण आतां एक वरभर पयलीं अर्दवर पयलीं एक्सिडेंट जाला आनी ही गोबायलवाडे वताली ह्या सायडीन वताली आनी एक बस जाता कदंबा त्या बसीच्या हागी कंट्रोल भायर गेला आनी हांगा हें सांगपा म्हळ्यार आनी एक्सिडेंट जाला आनी मेजर म्हणटा तर दादल्याक माल लागला घोवाचा गेले आनी बायल उसून पडली. हें आज न्ही हे दिसांतल्यान चार पांच जायत आसता. 4-5 वेळा दिसा जाल्ले बारीक बारीक एक्सिडेंट जाल्ले उरता. आतां बारीक आतां लोकांक कळना मोठी जाता मेजर लोकांक कळटा. कित्याक कारण म्हळ्यार रस्तो बारीक आसले रुंद ना रस्तो आनी रुंद जावचो अशी मागणी करीत आसा. आनी एक दिसा आमगे पेपराचेर टीव्हीचेर आयकत रावतात पूण हें चालू जालें ना वचून म्हणलें. बाकी कडेन पळयलें काणकोणाकूच तें जाल्लें आहा आनी रस्तो बारीक एक्सिडेंट जायत वताले आनी आमी हाकांता पावता धांवण अर्दवर जालें. आतां पुलीस वाडे येवन ते आनी पंचनामे बी सगळें करून तांगे फॉर्मेलिटी पुलिसान केल्ली आहा आनी ताका एकलो बांबोळी घाल म्हणून आयकला. काणकोणच्यान मडगांव गेल्ल्यान तो खरो सालवार जाला. काणकोणच्यान मडगांव वयता आतां पयलींच्या काणकोणच्या मडगांव कोणूच कोणाक टायम दिवंक शकना. वरांचे न्ही 1.5 वर एक वर 3 वर जाता एक वर जाता. हांगच्यान बेंगलोर वचून टायम दिवंक शकता मनीस. पयल्या बेंगलोरचो म्हण टायम दिवंक शकता. तेच काणकोण 40 किलोमिटर मडगांव टायम कोण दिवंक शकना. त्या खातीर हें मातसो बेगान बरोबर करतो आनी पुलिशेचें काम कमी आनी जनतेचें हाल जाता तेमच्या पळोवपाक जायना. एक्सिडेंट जाता हे जायत उरतात दिसा 4-5 जाता एक्सिडेंट गाडी रस्तो बारीक आसल्यान. वाहतूक खूब वाडली आसा अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आयच्या तरणाट्यांक संस्कृताये विशीं आनी दायजा विशीं कार्यरत दवरपाक वेरे वाघुर्म्यार रान 7 संघटना वतीन 7 एप्रिलाक जती पारंपारीक कार्यावळ घडोवन हाडल्या. कष्टकारी समाजाचो भाग म्हण ही जती कार्यावळ आयच्या युवकां मदीं आपल्या दायजाची म्हायती मेळपाक आनी पारंपारीक नदरेन ती तिगोवन दवरपाक ही कार्यावळ संघटना घडोवन हाडटा. रान 7 संघटनेच्या सचिवान पत्रकार परिशदेंत सांगले. तशेंच 28 गट वांटेकार जातले अशेंय ताणें मुखार सांगले. पळयात. रान 7 संघटनेच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की आमचो जो प्रोग्राम जावपा 7 तारखेक 7 एप्रील
पार्थ मैदान वेरे वाघुर्मे पंचायतीन तेन्ना सगळ्या लोकांनी जे आमचे ज्येष्ठ कलाकार जे आमचे गोंयचे जे जतीचे मोगी जत खेळटले ती सगळ्यांनी बरे सगळ्यांक बरो एक जतीचो आस्वाद घेवंक मेळटलो तेन्ना गोंयकारांक आव्हान करता की तुमी मोठे संख्येन ते दिसा उपस्थित रावचे आनी आमच्या ह्या ल्हानशा प्रोग्रामाक तुमी उपस्थित दाखोवची आनी आमकां ऋणी करचे सगळ्यांक परत एकदा उलो मारता तुमी नक्की येतले आनी मोठे संख्येन उपस्थित दाखयतले आनी तुमकां सगळ्या माटवाची वेवस्था आमी केल्ली आसा. आयज 2019 आमची रानसात संघटना ही खरे तरेन म्हणजे संघटना तयार जाली. आमचे कडेन आमचे जे आयज बरे तरेन भाऊ सारके ज्येष्ठ नागरीक आसा ज्यांच्यानी आमकां त्या वेळार जेन्ना संघटना स्थापन केली तेन्ना आमकां बरो पाठिंबो दिलो. थोडे आयज आमच्या वांगडा ना हांगासर म्हणजे कामा निमित्त ते हेवटेन खंय गेल्या. संघटना स्थापन करपाचो मुख्य उद्देश आशिल्लो की आमचे जे सामाजीक विशय आसा जे आयज आमकां सरकाराच्या दारांतल्यान पूर्णत्वाक व्हरपाक जाय थंय एकटो मनीस गेलो जाल्यार कामां जायना. खंय तरी कोणाचो तरी बॅक सपोर्ट जाय पडटा किंवा एक सादारण खंयच्या सरकारी हेतून समज पत्र व्यवहार करतलो जाल्यार एकट्याच्या सही घेतली जाल्यार ते पत्राक कांय हें मेळना. मांडार जशी जत खेळटा कश्टकरी समाजांत शिगमो खेळपा खातीर वर्साची 12 म्हयने ते काम करताले आनी तांकां त्या वेळाचेर एंटरटेनमेंटाची साधनां नाशिल्लीं आनी हें एंटरटेनमेंट शिगम्या सारकिल्ल्या आमच्या उत्सवांतल्यान आमकां दिश्टी पडपाक लागलें. खेळगडो जो आसा तो खेळगडो 4-5 दीस ह्या शिगम्यात उर्बे भरीन नाचपाक गावपाक लागलो. कसली चिंता ना, खेद ना, खंत ना, घरा कडले टेन्शन ना, कांय ना अशे रितीन तो मुक्तपणान त्या शिगम्या भितर गावपाक लागलो, नाचपाक लागलो आनी तीच उमेद जी आसा तीच उमेद आमी मांडाच्या संकल्पनेन हांगासर लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी देखूनच म्हाका अशें सांगन दिसता की आदले जे दायज आशिल्लें आदली जी रीत जी आशिल्ली ती रीत रिवाज जो आसा तो इल्लो आयज कमी जायत वचत आसा. ताजी वेगवेगळी कारणां आसात. आयज मिडिया जी आसा ती आमचे कडेन खूब फास्ट प्रमाणांत पाविल्ली आसा आनी मिडियान सगळो वर्ग जो आसा तो कॅप्चर केला अशें म्हटल्यार अतिताय जावची ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. भारतीय गटाचे फुडारी व्हड प्रमाणात लोकतंत्र बचाव रॅलीक संबोधित करपाक जमले तेन्ना आयतारा दिल्लीच्या रामलीला मैदानाचेर व्हडली सभा जाली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे आदले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हांकां अटक केल्या उपरांत ही सभा घडोवन हाडली, जी विरोधी पक्षांनी राजकीय प्रेरणा आसा असो दावो केला. केजरीवालाक आपलो तेको दाखोवपा खातीर वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांचे फुडारी ह्या रॅलीक हाजीर रावले आनी सत्ताधारी पक्षान विरोधकांक दामून उडोवपाचे यत्न केल्यात असो निशेध केलो. अंमलबजावणी संचालनालयान केजरीवालाक अटक केल्ल्याचो निशेध करपा खातीर आप कार्यकर्ते आनी समर्थकांनी मैदानाचेर गर्दी केल्ल्यान ह्या कार्यावळीत प्रभावी मतदान जाले. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन आपल्या भाशणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुठीभर अब्जाधीशांच्या आदारान लोकसभा वेंचणुकेची मॅच सुधारता असो दावो केलो, जाका लागून विरोधी फुडाऱ्यांक अटक जाली. ईडीन काँग्रेसीच्या बँक खाती गुठलयल्यान विरोधकांक वेंचणूक लडोवपाक आडोवपाचो यत्न आसा असो आरोप गांधीन केला. कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है. हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं. चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए. हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं. सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए. तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है.
केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाची बायल सुनीता केजरीवाल हिने आपल्या घोवाचे पत्र वाचले। तातूंत ताणे येवपी वेंचणुके खातीर 6 मुखेल आश्वासनां सांगल्यात। हमीद बेकारी, शिक्षण, भलायकी ह्या सारख्या प्रश्नांचेर केजरीवालान भर दिल्लो आनी सध्याच्या सरकारान ताचे कडेन दुर्लक्ष जाला अशें विरोधक म्हणटात। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकर। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो। जीएफएच्या पहिल्या विभागाच्या लीग मॅचीत गोवा पुलिसांनी युथ क्लब ऑफ मनोराक 2-1 गोल फरकान हारयले। नावेलच्या रोजरी चर्च खेळामळार ही फुटबॉल सर्त रंगली। पळयात।
खेळाच्या पहिल्या सत्रात दोन्ही पंगडांनी सभ्य आणि आक्रमक ही दोन्ही भूमिका साकारली, पण अर्धा वेळामेरेन 0-0 असो गोल नासताना खेळ सोपलो. जाल्यार खेळाच्या दुसऱ्या सत्रात मयुरेश महाबळेश्वर नाईक 55व्या मिनिटार प्लेसमेंट करून गोंय पुलिसां खातीर स्कोर लायन उक्ती केली. जाल्यार शुभम शिरवायकारान गोवा पुलिसां खातीर दुप्पट आघाडी करून खेळाच्या 78व्या मिनिटार गोल केलो. खेळाच्या 88व्या मिनिटार युथ क्लब ऑफ मनोरा पंगडाचो रे जोझफ डायसाच्या माध्यमांतल्यान एक गोल केलो. शेवटाक 2 विरोधात 1 गोल फरकांनी गोवा पुलिसांनी युथ क्लब ऑफ मनोराक हारोवन जैत जोडले. पळयात रंगतदार खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगीलकार. फुडल्या कांय दिसांत राज्यांतले हवामान चड करून थीर आनी सुके उरतले. फुडले 3 दीस चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, हवामान विभागाचो अदमास. सोमारा सकाळी एकसुरे सुवातेर धुके पडपाची शक्यताय आसा. सोमारा राज्यात मुखेलपणान नितळ मळब आनी धुके पडपाची शक्यताय आसतली. चडांत चड तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस आसतले, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सुमार 26 डिग्री सेल्सियस आसतले. सोमारा तशेंच एप्रिलाच्या पहिल्या कांय दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना, मात एकसुरे सुवातेर 6 एप्रिलाक थोडो पावस पडूं येता. सोमारा हवामान थीर आनी सुके, नितळ मळब, धुके पडपाची शक्यताय. 6 एप्रिलाक कांय सुवातांनी पावस. फुडले 3 दीस चडांत चड तापमान उरतले थीर. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. आयतारा राती 11:30 मेरेन गोंयच्या दर्यादेगे लागसर दर्या खरखरीत आसपाची शक्यताय आसा, कारण 0.5 ते 1.5 मीटर उंचायेचेर चड काळांतल्या वेगवान ल्हारांचो परिणाम जाता. दर्यादेग वचपी आनी उदकांतल्या कार्यावळींनी वांटो घेवप्यांनी ह्या वेळार जतनाय घेवची. दर्यादेगांतली शिटकावणी. चड वेगवान ल्हारांक लागून खर दर्या. आयतारा 11:30 मेरेन खर दर्यादेगेर शिटकावणी. ह्या वेळार दर्यादेगेर वचपी लोकांनी खबरदारी घेवची. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.